टीचर। आज आमी भुरग्यां खातीर स्पेशल ताळको उत्सव हो घडोवन हाडला। हो उत्सव घडोवन हाडपा फाटल्यान आमचो एकूच उद्देश आशिल्लो की ताळको हो जेका आमी कॅसिओटोरा म्हणटा इंग्लिशीन, हो जी वायल्ड वेजिटेबल आसा ती भुरग्यांक आयज कालच्या भुरग्यांक खावपाक आवडना। सो तो आमी नव्या तरेन नवें इनोवेशन करून कशा पद्दतीन तो भुरग्यां मेरेन पावोवंक शकता होच आमचो मेन उद्देश आशिल्लो। आनी तेजे जे न्युट्रिशनल वॅल्यू सगळे आसा, न्युट्रियन तातूंतले कितें मिनरल्स, प्रोटीन्स, कॅल्शियम हे सगळे जे आसा ते भुरग्यां मेरेन पावोवपा खातीर हो आमी स्पेशल उत्सव घडोवन हाडला। आनी हांगा जर आमी पळयत जाल्यार आमच्या खूब भुरग्यांनी हातूंत पार्टिसिपेट जालें आनी तांचे वेगळे वेगळे डीश पळयल्यार अशें दिसता की ताळकोया पासून खूब कितें जावंक शकता आनी ते भुरग्यांक स्पेशली आवडूंक शकता अशे सगळे आयटम जे आसा ते तयार जाल्ले आसा। सो आज आमी खूब खूश आसा की हे भुरग्यांनी आमच्या खातीर हे कॉम्पिटिशन जे आसलें आमी घडोवन हाडलेलें ते बऱ्या पद्दतीन तेंच्यांनी प्रतिसाद दिलो आनी ते जे आसा ते सक्सेसफूल करपाक आमकां हेल्प केली। थँक्यू। हांव सुषमा प्रभुगांवकर, म्हाजो चलो 7th स्टँडर्डान शिकता आनी आयज आमच्या आयडियल स्कुलान एक ताळकिळ्याचो महोत्सव घडोवन हाडला, जेचें नांव तुमी पळोवंक शकता। आमच्या भुरग्यांनी खूब प्रकारचे आयटम करून हाडला आनी तांकां करपाक तेंच्या प्रत्येकाच्या आईचोय वांटो आसा। आनी आमी नॉर्मली जेन्ना पावस पडलो की ताळकुळ्याची भाजी पळयता आनी आमकां खबर आहा फक्त भाजी जी आमी शिता बरोबर म्हणजे जेवतना वापरता जावं चपाती भाजी बरोबर भाकरी बरोबर खाता। पूण हो जो महोत्सव आयोजीत केला ताका लागून आमी म्हणजे एज अ पेरंट्स म्हणून आमकां विचार करचो पडलो, आमकां खुबशे आयडियाज करचे पडले। आनी नॉर्मली आमची भुरगीं ताळकिळ्याची भाजी खायना म्हणून प्रत्येक जी आई आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी आपापल्या पद्दतीन प्रत्येक रेसिपी म्हणजे डिफरंट कशी जातली जावं भुरग्यांक कशी आवडटली त्या पद्दतीन प्रेजेंट केला। तेजे तुमी पळोवंक शकता प्रत्येक आयटम सामकें युनीक आसा, म्हणजे विचार करिनासतना। आतां हांवूच जर आसा जाल्यार हांवें एक आयटम केला, पूण हांगा येतकूच आमकां कळ्ळें की आनी 10 आयटम आसा जे आमी म्हणजे घरा नॉर्मली करिना। आनी प्रत्येक पेरंट्सांनी तें पळोवपाचें, कित्याक जर आमची भुरगीं भाजी खायना जाल्यार अशें कितें तरी आमी तांकां करून दिवंक शकता। आनी ताळकिळो हो पावसानूच मेळटा, तेची वळख आसा ती पावसानूच जाता। आनी आमी जर आयज दाखोवंक ना जाल्यार आमच्या भुरग्यांक खुबशे रानभाज्यो कळचे ना। ताका लागून आमच्या स्कुलान हें आयोजीत केलां, ताका लागून आयोजकाचे हांव धन्यवाद मानतां।